विष्णुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे हरे कृष्ण आजचे टॉपिक लॉ ब्रेकर्स हांव एक पाटी शेअर करूंक पळयलें बट चिकेची पीपीटी की अंतू शेअर करूंक ಸ್ವಲ್ಪ प्रॉब्लम जाता सर मध्यंत काही जाल्यार हांव शेअर करचें पळयतां सो आयचे टॉपिक आसूचे लॉ ब्रेकर्स सो कोण लॉ फॉलो करनाच की तांकां लॉ ब्रेकर्स म्हणटात सो हांगा आसूचे एक कोण लॉ फॉलो करताचे सो ते लॉ फॉलो करतले कोण कोण डिवाइन क्वालिटीज आसे लायक सो आज आमी तांगेल ಬಗ್ಗೆ उलयतनाची कोण हे लॉ ब्रेक करताची तांगेल ಬಗ್ಗೆ उलयताची सो ते लॉ ब्रेक करतले कोण तांणी डिमन्स म्हणटाची अथवा तांगेले डेमोनिक क्वालिटीज कसन आसता म्हणून आमी पळया सो हे डिमन्स विशयू आमी भगवद्गीताचे 16th चॅप्टरांतू कृष्णानु डिवाइन एंड डिमोनिक क्वालिटीज म्हणून सांगिला सो ते 16th चॅप्टरांतू फर्स्ट 3 वर्सेस डिवाइन क्वालिटीज कसन आसका म्हणचे आणि डेमोनिक पीपल कशे आसताची तांणी कसं करताची म्हणचे पुरा विषयू ते डेमोनिक क्वालिटीज अंतू पळय सो 16th चॅप्टर भगवद्गीताचे 4th वर्स मागीर थंयतुल्यान 7th to 21st वर्स तनक तांणी कस नमुन्याचे डिमन्स आसताची तांणी कसं करताची तांणी खंयचे नमुने लॉ ब्रेक करताची कसे रूल्स फॉलो करनाची पुरा डिस्कशन आसा तांतू सो ते समराइज जावन आज आमी पळय सो 16.4 तांगेल क्वालिटीज कसने म्हणजे श्लोक संज्ञा दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधपारुषम् एव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपादमासुरीम् सो अंतु कसने दंभो दर्प मुणस कसन क्वालिटीज सांगेले 6 डेमोनिक क्वालिटीज हांगा सांगिल आसता धंभा म्हळ्यार प्राइड म्हळ्यार गर्व सो तांणी कसन करताच हांगा सो बेसिकली ह्या 6 क्वालिटीज अंतू तांगेले एक्सप्लेनेशन हांगा दिलेलो आसा सो आमी तवळी सांगिल मार्के 9th चॅप्टर भगवद्गीतान समेत डेमोनिक आणि एथिस्टिक म्हूण समेत आसाच सो हांगा आमी फर्स्ट हांगेले क्वालिटीज पळय एक मिनिट शेअर करू पळयता ओके सो फर्स्ट तांगेले 6 तांगेले आम्ही डेमोनिक क्वालिटीज आत ह्या श्लोकांत पळयलींची कसन ते फर्स्ट दंभा सेकंड वन दर्प म्हणगे मागीर थर्ड वन अभिमानम फोर्थ क्रोध एंगर आणि पारुष्यम हार्शली उल्लोचन इग्नोरन्स अज्ञानमाचे इग्नोरन्स सो ये दंभ म्हणच्यात आणि हांगा कसन करताची सो हांगा ह्या पुरा क्वालिटीज असल्यार युजली तांणी डिमोनिक म्हणून आमी हांगा कन्सिडर करताचे सो कृष्ण कसन सांगा म्हळ्यार सो तांणी कसने स्पिरिच्युअलाइज अथवा रिलीजियस आसाची जाल्यार म्हणून सांगून घेताची शो ऑफ करताची बट तांणी कसने स्पिरिच्युअली प्रोग्रेस आसनाची कसं लायक म्हळ्यार मेनली तांणी
ते फॉलो प्रिन्सिपल्स करता आसनाची. आजी विषयारी तांणी कशी फॉलो करता आसनाची म्हणचे डिस्कशन मागीर पळोवया. सो धम्बा हांगा गर्व जावन आसचे खंयचे विशयार गर्व की आमी पुरा करता आसाची म्हूण गर्वार आसताची बट एक्चुअली तांणी कसले प्रिन्सिपल्स हांगा फॉलो करता आसनाची. आनी धरपा म्हळ्यार प्राईड अथवा मस्त खंयचे निमित्त प्राईड आसता तांकां एकी मस्त ದುಡ್ಡು ವೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ कसं एक नॉलेज हायर एज्युकेशन कोण आसताची ಅಥವಾ तशी कसं तांकां ताजे विशयारी प्राऊड आसता ಅಥವಾ तांणी अरोगेंट जावन आसताची म्हाका हें आसचो म्हणून सो मी कसन सांगताची विद्या विनय संपन्न म्हळ्यार मस्त एज्युकेशन पुरा आसल्यारी विनय जावन येताची बट हांगा नॉलेज ಅಥವಾ मस्त ದುಡ್ಡು आसले फुडले तांकां ते प्राईड येवन आसता मेगेल तितले रिच कोणी नाचे ಅಥವಾ मेगेल तितले बुदवंत कोणी नाचे म्हणून तांणी लेक्चेक शो करताचे. आणि अभिमान थर्ड वन इज अभिमान. अभिमान म्हळ्यार कसं तांणी विंगड जन तांकां रेस्पेक्ट दिवका आनी तांकां कशी रेस्पेक्ट दिवका तांकां देवाले म्हणके ट्रीट करता तांकां तशी वर्शीप केलं म्हणके तांकां त्या नमुने VIP एंट्री म्हणटा पळय तशी त्या नमुने तांकां रेस्पेक्ट दिवची तांणी एक्सपेक्ट करताची. आनी हांगा अभिमान हांतू समेत अनेक आसन आमी अर्थ करून घेवया म्हळ्यार तांणी मस्त अटॅच्ड जावन आसताची खंयचे घरा आसली फॅमिली मेंबर्स ಅಥವಾ खंयचे थिंग्स तांणी कितल्यो ओन कोण आसताचे ते पुरा तांकां हांगा अटॅचमेंट घेवन आसता आनी विंगड जनातुल्यान समेत तांणी हांगा रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता आसताची. आनी नेक्स्ट येवचे क्रोध. सो हाजे ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಜಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಶ್ಲೋಕಂತೂ ಕೃಷ್ಣನ್ एक्सप्लेन करचे सो क्रोध म्हळ्कुळे हांगा एंगर येता. सो आतां तुमी सेकंड चॅप्टर हातुंतल्यान वजिलींची केदान आमी अटॅचमेंट दवन घेताची आमी सेन्स ग्रॅटिफिकेशन डिझायर्स चड जाता वता ते डिझायर फुलफील जायनातील तेदान क्रोध हें येता. सो ते तुमी आतां श्लोक सांगली ती सेकंड चॅप्टर तुलान कशी लस्ट येता कशी एंगर येता क्रोध कशें येता म्हणचे. सो केदान आमी अटॅच्ड जावन आसताचे ಅಥವಾ आमगे डिझायर्स एक न्हय दोन न्हय 100,000 डिझायर्स ते फुलफील जायनाशी आमी ते फुलफील करचे खातीर आमकां ते एंगर येवचें शूर जावन आसता. सो ते एंगरा निमित्त तांणी कसं करताची तांणी विंगड जनाक ತೊಂದರೆ दिताची. ओ मेगेल हें डिझायर फुलफील जायन म्हणचे ते डिझायर फुलफील जायनाची कोण आडायल्या हो आडायल्वा ताका तांणी मान काडचेक पळयताचे हातून इंजुरी कॉजिंग इंजुरी टू अदर्स ते खंयच्या निमित्त ते क्रोधा निमित्त आनी थंय समेत तांकां मन तांगेले डिझायर्स हें पुरा फुलफील जायनातील तेदान कसं जाता एंगर. सो तशी जी एंगर आयल तेदान कोणी चंदकोन घेवन कोप करचे आसता ना कोप आयल तेदान वर्ड्स समेत हार्शली येता जेंटली कोणाले चंदकोन घेवन कोप कोन घेवन कोणी बिश्टेच ना आसलेंच. सो हांगा हार्श वर्ड्स समेत तांतू येता. सो ते हांगा आरुण्य म्हूण घेवन सांगचे. सो तांणी चंदकोन उलोचना मागीर हांगा केदान हर्ट केलेलो की क्रियोल्ड नेचर समेत जावन आसता. नेक्स्ट अरोगेंट्स. सो हांगा अरोगेन्स इग्नोरन्स कसं नमुने इग्नोरन्स तांकां डिस्क्रिमिनेशन करूंक कळना कसं सम कसन सम न्हय म्हणचे. सो ते डिस्क्रिमिनेशन तांकां कसन कोरका कसन कोरूनच म्हणचे अंदाज करनाच तांणी स्क्रिप्चर्स प्रकार कसो कोर येता कसो कोरूनच म्हणचे तांणी एक्सेप्ट हांगा करनाची. आनी तांणी कशी करताची तांगेले डिझायरा प्रकार तांगेले मन येईल म्हणके तांणी हांगा पुरा विम्सिकली पुरा करता वताची. तांणी हांगा खंयचे एक अथॉरिटी आता आमगेल अथॉरिटी कसं गुरु साधू आणि शास्त्र. सो आमी हाजे प्रकार चलचे
पळयताची. सो तांणी खंयचे अथॉरिटी एक्सेप्ट हांगा करनाची. सो तो अनेक प्लेसारी आम्ही ह्या कसं ह्या 4th श्लोकांतू तांगेले नेचर कशें आसता म्हणटा 6 क्वालिटीज ಬಗ್ಗೆ सांगिल्लें आसा. तांणी कशी आसताची कसा करताची म्हणजे आम्ही 7th श्लोकांत पळया. पुरा श्लोक सांगचे वचना बट मेन श्लोक सांगता. डिस्कशन पुरा श्लोकाच करूया. रिसायटेशन एक दोन श्लोकाच पळया. सो ह्या 7th श्लोकांतू प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना विदुर असुरः न शौचं नापि चाचरो न सत्यं तेषु विद्यायते. सो हंगा कसं सांगिल तांणी प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च म्हळ्यार कसं तांकां पुढच्या हातू सांगिल म्हणके तांणी तांकां कसं कोरका कसं कोरूनचे म्हणजे गोत्ता. तांणी शास्त्र गुरु साधू शास्त्र तांणी फॉलो करनाची. सो तांगेल मन आईल म्हणके विम्सिकली म्हळ्यार मन आईल म्हणके ಒಟುची तांगेले रूल्स अंड रेग्युलेशन्स तांणी घावन घेवन तांणी सांगिलेच समूह घेवन करता वतच तांणी. सो आमगेले हे सिविलायज सोसायटीन मनुसंहिता असते पुरातन आमगे स्क्रिप्चर्स प्रकार कशे आसता म्हणचे आसता ताचे प्रकार तांणी केन्नाय चलनाचे. तांकां इवन स्क्रिप्चर्साचे कसले रूल्स अंड रेग्युलेशन्स गोत आसना ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಸ್ಲಾರ ಸಮೇತ तांकां ताचे टुवर्ड्स इन्क्लिनेशन आसना. कसले इन्क्लिनेशन आसना ते कसले का म्हळ्यार फेथ आसना. द स्क्रिप्चर्स वेरी फेथ आसना. सो गुरु साधू शास्त्र वेरी कसने फेथ आसना. सो तशें तांणी खंयचे एक अथॉरिटी फॉलो करून अशी तांगेले करता गेल्यार तांकां कसन प्रॉब्लेम जाता दे विल कसने मिसरी साक तांणी अंडरगो जाताचे. मागीर आमी हांगाने कसं वचिले शौच. सो तांणी हांगा शौच जावन आसनाचे क्लीन जावन आसनाचे. बेसिक कसने आमी आतां सकाळी उठेल फुडले एक ब्रश केलेंची एक तोंड धुलेंची एक नाल्लेंची तशी हे एक्सटर्नली क्लीन दवरचे. सो असल समेत ಕೆಲವು जन करनाचे. वार एक पटी न्हावचे तो 2 दिवसा एक पटी न्हावचे तशी तसल जन समेत ಅಂತೂ येताचे. आणि इंटरनल क्लिनिनेस गोतेस आमी देवाल ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ केला सांगल्यार मात्र नामस्मरणे केल्यार मात्र एक्सटर्नली आमी हांगा क्लीन जावचेक साध्य आसा. सो नाजाल्यार अनक्लीन जावन आसताचे. मागीर आनी improper behavior. सो केदान तांणी तांगेल मन आईल म्हणके आसताची शास्त्रा प्रकार चलनाचकी. सो तांगेल बिहेवियर समेत तशी आसता. सो आता फॉर एक्झाम्पल कसने आमी पुढे सांगिल्ले अँगर हार्शनेस. सो तांणी विंगड जनाल ಒಟ್ಟು समेत कोप्पारी बिहेव करताची. कोणाक एक मर्याद दिनाची. विंगड जनाल तुलन तांकां मर्याद जावपा जाल्यार तांणी समेत विंगड जनाक मर्याद दिवका म्हणचे तांणी फॉलो करनाची. आणि आता एक अनेक एग्जाम्पल प्रभुपादान मनुसंहिता दिलेलो आसा. सो हांगा कसने एक वर्डिक जाल्यारी बायलेल कर्तव्य कसने बमनाल कर्तव्य कसने ते पुरा फॉलो करता. ते आत्ता कालांत कसं जाला ते वर्डिकेच पुढेची लिव्हिंग टुगेदर असं ताजे नंतर चेडू समेत कोण घेवन आसताची. ताजे नंतर ते पार्टनराल ಒಟ್ಟು रिलेशनशिप लायक जाल्यार मात्र हांव ताका वाडीक कोण घेता नाजाल्यार कोण घेनाचे. सो बिफोर मॅरेज illicit relationships तमंगेन आसताची. आमगे एकली बायल सोड विंगड जन कोण बायल मनशां आसाची तांकां पुरा आमी एकी भयणीकी एकी अवसूल रुपारी पळोवका. जाल्यार हांगा कसन करताची डिफरंट पार्टनर्सार ಒಟ್ಟು तांणी illicit relationship
दवन घेताची सो असले सोसायटी हांगा डिग्रेड जावन वता सो अशी जन बेळवता गेल्यार डिग्रेड जावन वता सो हाचे ಬಗ್ಗೆ आणखी आम्ही मुखार पळोवया सो त्यांनी कशी अशी मॉरली कशी आसूं का सोसायटी इंतू तशी ना अशी त्यांनी तांगेले प्रकार चलचे पळयताची सो हे आत कलियुगांतू मस्त कॉमन जावन गेला कोण की एकल्यान फॅशन शी हे केलं म्हळ्यार पुरा जन त्याची फॉलो करचेक पळयताची ते सामू वे ते इट इज एक्सेप्टेबल वे म्हणचे पळयनाचे आनी एक असत्य सत्य उल्लेनशी आसचे सो हांगा त्यांनी तांगेले फिलॉसॉफीज त्यांनी तांकां ऑनकोट कोण तांकां जावक जाल्यार म्हणके त्यांनी युटिलायज करचेक पळयताचे सो आमी नेक्स्ट श्लोक पळोवया सो अशीची आमगेले नॉलेज हांकां स्क्रिप्चरल नॉलेज ना अशी आशिल्ले निमित्त हांकां कसन नॉलेज आसना हांगा तांकां मेटिरियल वर्ड विशय समेत गोतसना सो त्यांनी कसन सांगताची फर्स्ट आमी सांगिल म्हणके गुरु साधु शास्त्रा वेरी तांकां फेथ ना सो तशी गुरु साधु शास्त्रा वेर फेथ नत्तिलेंक त्यांनी देवाल वेर समेत तांकां कसने फेथ आसना सो त्यांनी कसन हांगा करचे पळयताची हे सृष्टी जाल्याले कंट्रोलर मेंटेनर कोण हांगा देव सो आमकां ह्या विशय गोत आसता बट त्यांनी कसन हांगा सांगचे पळयताची हे वर्ड अनरियल हांगा गॉड अथवा देव म्हणचे कंट्रोल करचे कसं ना देव म्हणचे ना कंट्रोल करचे विषय ना हे हांगा सृष्टी कशी जाला इट इज बाय चान्स म्हणके सो आणि ह्या सृष्टी जावन आसूच कसं लेक अथवा कशी जावन आसूचे हांगा संभोग कोण एक्सेक्स लाईफ आरी चेडू प्रोड्यूस करताची सो तशीची हांगा लस्टा निमित्ताची हे मेटिरियल वर्ड आसूची सो हे वर्ड क्रिएट कोण आसचे आमगेले सेन्स ग्रॅटिफिकेशन तंतू आमगेले सेक्स डिझायर फुलफिल करचे म्हणूची त्यांनी अर्थ कोण घेवन आसताची सो तांक हांगा सोल सुपर सोल कॉन्सेप्ट गोतना सो सोल आणि मॅटर विषय डिफरन्स तांकां हांगा होत आसा सो इवन गोतसल्यार समेत त्यांनी ते एक्सेप्ट करूक वचनाची फॉर एक्झाम्पल आमी हांगा हिरण्यकशिपूल एक्झाम्पल पळयत हिरण्यकशिपूक स्क्रिप्चर्स नॉलेज आसली ताका सो हिरण्याक्षले डेत्ता टायमारी पुरा जन हिरण्याक्ष मोन गेलेलक शोक व्यक्त करता आसताची सो तेदन तो म्हणता हिरण्यकशिपू म्हणता हांगा तो आत्मा तो मोर ना हांगा तो हांगा ह्या देहातुलन विंगड देह वता म्हणून तो ह्या फिलॉसॉफी तागेल फॅमिली मेंबर्साक एक्सप्लेन करता सो ताका हे नॉलेज आशिल्ले बट मिसयूज कोण घेतले आणि ते कसन तांगेल हे आसता दॅट देर इज नो सुपिरियर देन मायसेल्फ आय एम द लॉर्ड सो हिरण्यकशिपून समेत कसं केलेलं विष्णूक पूज करू ना जे तुम्ही म्हाका पूज करता तुम्ही पूज करनी जाल्यार म्हाका तांकां पुरा ताणें तोंदर दिलेलो आसा सो तशी हांगा डेमोनीक नेचर पीपल कशें आसताची म्हणून कळटा मस्त जनाक ताजे स्क्रिप्चरल नॉलेज आसना आणि काही जाल्यार आसल्यार समेत they don't want to accept the Lord as the supreme म्हणत सो आणि हांगा सांगिल म्हणके कसने देव सांगता भगवद्गीतांतू माया दक्षेन प्रकृती स्वीयते म्हणके सो मला कसने की ह्या मेटेरियल नेचर पुरा मेगेल कंट्रोलर असो म्हणून देवूच हांगा
भगवद्गीता 9th chapter सांगितलंच. बट हंगा अन्नी स्क्रिप्चर अक्सेप्टेन्स नतील निमित्त और तंक असलर समेत तनी अंडरस्टँडिंग तंक जाव का जलल म्हण के इंटरप्रिटेशन कोचा तो कॉन्कॉर्ड कोण केनु तनी हे करतची. सो तशीची सो हंगा मोस्ट ऑफ द डीमन क्वालिटीज असील जनाक तनी इल्यूजनर असतच कसने ಹಂಗ ಕಸನೇನ ಆರಾಮೇರಷ್ಟೇ ಈಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಮೇರಿ ಮಾಡ್ತಾನವ ತಶಿ. ಸೊ ಆರಾಮೇರಿ ಅವಸ್ತಮ ಕಸ ಜಾವಕಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ನಸ್ತ आणि तांगेले मेन इंटेंशन प्राइम नेसेसिटी कसं सेन्स ग्रॅटिफिकेशन. सो तंतूच तनु असताचे. सो सो हंग त्या सेन्स ग्रॅटिफिकेशन कोणू 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 कसं जात नाश बुद्धी नाश जाता. सो इंटेलिजन्स असल्या समेत बुद्धी नाश हंग जाता असतं. सो तांगेल मेन इंटेंशन कसं नसतं मनी सेक्यूर वेल्थ. कशी सेक्यूर वेल्थ केल्यार आपल्याला डिझायर्स कसं नसत की ते फुलफिल जाता. सो द सेक्यूर मनी कोरचे कसं करताची इल्लीगली जलारी कोरचेक पळयताचे. सो दे आर इन टू ऑल इल्लीगल ऍक्टिव्हिटीज. सो फुल सेन्स ग्रॅटिफिकेशन करू वताची. सो हन्नी 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स कसने मीट इटिंग असिलेची आणि नो इंटॉक्सिकेशन आणि इलिजिट रिलेशनशिप दवरचे. अनेकांचे आम्ही सांगितलं हरे कृष्ण. सो अशी आणि इल्लीगल वेअरी पुरा कोर्चक पळत असताचे. सो ऑब्वियसली हनी पुरा नमुन्याचे डेमॉनिक हंतो ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ತಾಚಿ. ಸೊ ತನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾನ್ होताची. सो कसने तनी इल्यूजन असताची तांगेल बुद्धी नाश जावन असता. सो तांका कसने लायक रीतीरी अडवान्स जावचेक अथवा कन्स्ट्रक्टिव वेरी थिंक करचे तांगेले बुद्धी नाश जावन असता. तांक जावक जलल मेळ नातील तेदान तनी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस सारी वताची. सो फर्स्ट एकलेल वेर असता मागिरी फॅमिली मेंबर्स जातसी मला तागेले anger अथवा envy एककाची इन्क्रीज जाता वता. कसं लेक तक जावक जलले तो मेळचक पळयता तागेले डिझायर्स लिमिटेशन्स क्रॉस जावन असता. सो त्या मेळच खातीर तो कसं करता सो त्या डिस्ट्रक्शनाक शूर जाता. दिस पर्सन हाणे मग रब्बेलावे हागेल निमित्त मग प्रॉब्लम जातस्वे तक काडू पळयता. अनेक फुल फॅमिली मेंबर्स काडू पळयता. तशी एक सोसायटी एक नेशन. सो आता आमी प्रेझेंट सिच्युएशनान तू जतसचे कसने वॉर पुरा जतसचे कसं लेक तांगेले लीडरशिप अथवा तांगेले डिझायर्स अथवा तांगेल ग्रीड म्हूण येता. सो कृष्ण प्रभुपाद सांगता हांग कृष्णा ह्या कृष्णान ह्या सृष्टीन तू पुरा नमुन्याचे हमक खावचेक ह्या पुरा दिला व्यवस्थित केला. सो पुरा जनाले नीड फुलफिल कोच तितले कृष्णान प्रोवाइड केला. बट कोणाले ग्रीड फुलफिल कोच तशी जावचेक साध्य ना म्हूण हांगा प्रभुपाद सांगता असता. सो एकलेल ग्रीड कैतनाक वत्त म्हळ्यारी तो डिस्ट्रक्शन करूक भायर सरलो. सो हांव हांगा डिस्ट्रक्ट कैतनाक म्हळ्यार आय एम द कंट्रोल. आय एम द हेड और आई एम द किंग. सो ते आमी आतां पळयता आसचे कसने एक रितीर वॉर जाता आसचे पुरा हाजे निमित्ताची. सो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस सारी वताची. आतां कोणीय ಸ್ವಲ್ಪ इंटेलिजन्स असल्यार समेत आनी कसन करताची आमी नेक्स्ट हंत श्लोकान समेत पळयता. सो हंगा बेसिकली तनी सेन्स ग्रॅटिफिकेशन इवन आत कसने मेटेरियलिस्ट इन्वेंशन कोरू पळयल्यार समेत तनी कसं करताची ते रिजल्टिंग इन क्रुअल अटेम्प्ट जाता अथवा वॉयलन्स करचेक पळयताचे. आतां सपोज फॉर एग्जाम्पल आमी आतां न्यूक्लियर वेपन्स पळयलेंचे वर्ल्ड वॉर 1 to 1 पुरा पळयलेंचे.
न्यूक्लियर वेपन्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स वचून आम्ही पळयलिंची जपान ಅಂತೂ घालले ताजे एफेक्ट कितले आसता म्हळ्यार ಅತ್ತೈ ತೈ ಚಡು ಜಾವ್ಚಂತೂ ತಂಗೆಲಂತೂ ಕೆಲವು ಆ ಅಂಗ ಅಂತೂ ಅಥವಾ ಕಸನೆ ಪುಣಿ ತಂಗೆಲಂತೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ असते ग्रोथ ಅಂತೂ सो तशी एक इन्व्हेन्शन केलेलं ते डिस्ट्रक्शनाक रिझन जाता सो मेनली आम्ही पळयताची एक अनिमल किलिंग सो आणि पुरा कंट्रीसात आणि एक न्यूक्लियर वेपन्स कोण घेतला तू मग हें करू आयल्यार हांव कोण म्हूण तुका दाखयता म्हणजे सो ते एटिट्यूडारी हांगा वताची सो हे कसं फुल्ली डेमोनिक आणि वॉयलेंट ऍक्टिव्हिटीज करचे तो आणि सो हांगा कसं आमकां कळटा तांणी डिविएटिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर्स ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರೂತ್ म्हूण येता सो पुरा हंतूय तांणी तांगेलेची हे हांगा हाडूक पळयताची आनी हांगा तांणी हे करतान पुरा कशी तांकां स्क्रिप्चर्स आर वेरी गुरु साधू शास्त्र या देवाल वेरी फेथ ना की सो दे डोंट बिलीव इन कसं रीबर्थ और हे कर्म हे पुरा केल्लारी कसं कर्म आसा म्हाका कशी ते ताचे पनिशमेंट येता म्हणजे तांणी आलोचना करनाची मुखारचे लाईफ आसं आता मुखार म्हाका कसं जगता म्हाका कसं पनिशमेंट आसचे पुरो ह्या कर्मा कॉन्सेप्ट समेत तांणी बिलीव करचेक रेडी आसनाची आनी कसं लायक ताची हांव कंट्रोलर पुरा म्हागेल्या हातांत आसा म्हणजे हे रॉंग बिलीफांतू तांणी आसताची सो हांगा तांणी कोण आसूचंतू उग्र कर्म समेत हांगा करता आसताची सो ते मेटेरियल वर्ल्ड अंतू ते सेन्स ग्रेटिफिकेशन आतां ते एन्जॉयमेंट कितले तनक जावन आसताची म्हळ्यार तांणी नवे नवे इन्व्हेन्शन करूक पळयताची बट ते पुरा कसं जाता आसता एस्पेशली ते पुरा मोर क्रुएल टू अनिमल्स जावन आसता सो इनोसेंट अनिमल्स ಅಥವಾ इनोसेंट पीपल तांकां ताजे एफेक्ट पडता आसता आतां बॉम्ब घालल कोणालकी वेळकोपर तूं गांवांत असले जनाक हें केल्यारी ते अर्थ ना सो तांगेल वॉयलन्स तांगेल क्रुएलिटी हांगा प्रॉमिनेंट जावन आसता आनी एस्पेशली डिमन्सांतू एनिमल किलिंग मस्त प्रॉमिनेंट जावन आसता आनी हे एनिमल किलिंग तांतूय किलिंग ऑफ काउस केल्यारी अशी उग्र कर्मा तांकां येता ते खंयचे प्लेसांतू तसल जाता आसता सो थंय समेत कसं विंगड विंगड रितीरी ते एफेक्ट त्या प्लेसार तांकां तो त्या जनाक तांकां येता आसता आनी प्रभुपाद सांगील तावडी सांगील म्हणके कसं आमी 4 regulative principles आहेत सांगितले कसं मीट इटिंग एस्पेशली किलिंग ऑफ अनिमल्स मागीर इंटॉक्सिकेशन मागीर गॅमलिंग आणि illicit सेक्स या 4 demon activities आर मेनली असतात बट प्रभुपाद कसं सांगला ह्या 4 regulative principles आम्ही फॉलो करता सो प्रभुपाद ऍक्च्युली आमकां सिनफुल लाईफ तुला ना वायर हाडतास फर्स्ट 4 regulative principles आणि कसं आम्ही स्क्रिप्चर्स वाचून ಅಥವಾ आमगेल साधना कोण घेऊन येताना आम्ही फर्स्ट ह्या 4 regulative principles फॉलो केलेले पुढले आम्ही डिमॉनिक थॉट आता आमगेल्यांत ना म्हूण सांगू जायना आता आम्ही तातूंतल्यान भायर येयले आम्ही आमगेल डिवायन क्वालिटीज वेरी फोकस करता सो डेमोनिक क्वालिटीज तुलन भायर आयलेले कुडले आम्ही ऍटलिस्ट ह्युमन म्हणून लेखीत त्याचे नंतर आम्ही केदान डिवोशनल प्रॅक्टिसेस स्टार्ट करताची साधना करूक स्टार्ट करताची थंय आम्ही डिवोटी म्हणून कन्सिडर करताची सो फर्स्ट आम्ही ह्युमन लेवलाक येवक ह्युमन नेचराक येवक आता पुरा जनालांतू आम्ही पळयता ह्या कलियुगांतू most of them are into demonic activities tanto first meat eating so even कसं ते
ताणें कितलें इग्नोरन्स अंत आसाची, कितलें इल्युजन अंत आसाची, ताणें कितलो सेन्स ग्रेटिफिकेशन करूंक भायर सरलींची. सो ते मीट इटिंगान तूं ते एनिमल किलिंगान तूं कितली क्रुएलिटी जाता, तांकां ताचें पनिशमेंट दे गेट बॅक. सो आमी 5th कॅन्टोचे लास्ट चॅप्टरान तूं वाचिल्ल्यारी कसं पुरा सिनफूल ऍक्टिव्हिटीज केल्यारी कसं पुरा पनिशमेंट असं म्हूण वाचिल्ल्यारी जस्ट वाचिल्ल्यारी कोणाक आयकल्यारी त्या वाचिल्ल्यारीची भय करता तितलं सिव्हियर पनिशमेंट आस बट थंय समेत कृष्णा इज सो मर्सीफुल आमगेल लाईफ बॅक अंतू आमी ह्या पुरा ऍक्टिव्हिटीज आमगेलंतू ते डिमॉनिक नेचर असेल की ना की ಗೊತ್ತು बट आसिल असल्यार समेत and if we have gone to that hellish planets असल्यार समेत ते कसं पनिशमेंट्स घेवन आयल्यार समेत ते आमकां उडगास ना अशी कृष्णू हांगा आमकां करता ते खंय जाल्यार उडगास आसल्यारय आमी मेंटली सिक जावन वताची तितले ते पनिशमेंट सिव्हियर असता सो ह्या पुरो आमकां स्क्रिप्चर्सा तुलान ते नॉलेज येवका ते अंडरस्टँड जावका सो कोण बुदोन तूं कोणाक ह्या पुरो अर्थ कोण घेन ओ हे कोरूनचे हे केल्यार म्हाका आनीके वर्स्ट पनिशमेंट्स आस खंयकी वचून पडता म्हणचे कळ्ळू ते करेक्ट पाता घेताचे तांकां हांगा उदोंत म्हणून आमी कन्सिडर करयेत सो इग्नोरन्सा तुलान हांगा भायर येवका सो आनी हांगा तांणी लस्ट सो आमी सेकंड चॅप्टरान समेत लस्टा विशय तुमी श्लोक सांगतान पळयलींच सो हांगा डिमॉनिक क्वालिटीज तांणी पुरा फुल शेल्टर ऑफ लस्ट तांकां विंगड कसनय ना दे आर फुल्ली इन दॅट लस्टी बिहेवियर आनी आमी दंबा धब्बा पुरा पळयलींची सो तांगेल फुल फॉल्स प्रेस्टीज प्राइड पुरा तंतू वचताची आनी अनक्लीन वर्कच आणि दे आर इन कसं इल्युजन अथवा इग्नोरन्स कसं अंडरस्टँडिंग तांकां हांवच कंट्रोलर हांव एन्जॉयर हांवच मस्त शक्तिशाली हांव परफेक्ट जावन आसा हांव मेगेले एनिमीसा तांकां पुरा डिफीट करूं येता हांव ते शिकोवन हांव आरामेर येता हांव खुशयार येता सो पुरा कंट्रोल करची कॅपॅसिटी मेगेले आसा पुरा जनाका हांव कंट्रोल करता म्हणजे अंतुची तांणी असताची सो सो तांगेल आमकां हांगा एटिट्यूड कसं म्हूण कळटा एक फुल्ली सेन्स ग्रेटिफिकेशन आनी तांणी साधुशास्त्र आनी देवाल वयरी गुरु साधुशास्त्र आनी देवाल वयरी तांकां नंबीक आसा सो आनी हे रिइन्कार्नेशन अथवा लाईफ आफ्टर डेथ अथवा हे कर्माचे सायन्स कसं आसा ताजे वयरी तांणी बिलीव करनाचे आनी पुरा नमुन्याचे मेनली ते 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स हाजे वयरी ते पुरा नमुन्यात सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज तांणी करताचे आनी तांणी खुशयार असच्याक साथिस्व ना तांणी एंग्जायटी तुझी केलोपटी आसताची केलोपटीने मोस्ट ऑफ द टाइम कसं लायक पुरा जनाला ಒಟ್ಟು ತನ್ನಿ ಎನ್ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕೊಂಗೇನ್ ಅಸ್ತಾಚಿ ಸೊ ಥೈಕ್ तो कसं नाही करू पुरो हो कसं नाही करू पुरो म्हणून त्या एंग्जायटी तांकां आसिले असता सो हांगा हांव म्हळ्यार म्हणके हंड्रेड्स अँड थाउजंड्स ऑफ डिझायर्स क्रिएट करून तांणी ते लस्ट आनी एंगरान तुची असताची आनी कसं नाही सेक्यूर वेल्थ कशी करताची बाय इलिगल मीन्स ह्या पूरा फुल्ली ऑल एव्हरीथिंग गोल ऑफ लाईफ कसं नसतं सेन्स ग्रॅटिफिकेशन जावन असतं आणि स्क्रिप्चर्स ಬಗ್ಗೆ आमकां फेथ नात आमकां ते पुरा कळ्ळेंच आमकां लास्ट
अनेक हांगा प्रभुपाद कसन सांगता म्हणल्यार ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪಟಿ ತನಕ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ದೇವಾಲ್ವೇರಿ ನಂಬಿಕ್ ना जलर समेत त्यांनी केतनाय कसने एक सिनफुल ऍक्टिव्हिटी केल्या अथवा एक कसने एक क्राईम केले म्हूण लेखनरी तांकां ते कॉन्शियस आसता की हांव हे सिनफुल ऍक्टिव्हिटी केला आनी ताचे गिल्ट आसता बट हियर ಡಿಮಾನಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂತೂ ತನ್ನಿ ते कसले इग्नोर कोण सोडताचे थंय समेत आमगेल हृदयांत सुपर सोल देव बेसला सो ते वॉइस येता बट तांणी त्या समेत इग्नोर कोण सोडताचे ते वॉइस समेत इग्नोर कोण सोडताचे त्या मोमेंटाक आनी ते क्राईम अथवा ते सिनफुल ऍक्टिव्हिटीज करता वचचे बट सो तांणी ते कॉन्शियस समेत ते तितले तांणी डिग्रेड कोणगे नसताचे आनी तांगेल ते केदन तांकां देवून देवाल्वेर देवून नतील मागीर ನಂಬಿಕೆ ಐತುಲ ನೀತ आनी तांगेल ते फिलॉसफी कसने कसने ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕಚ್ಚಿ ಆಲೋಚನೆ ಕೊನಕಚ್ಚಿ ಎಂಜಾಯ್ ಲೈಫ್ तितलेच सो असल पुरा आम्ही हिरण्यकशिपू हांगेलंतू आम्ही पळयलेलो आसा सो बट हे पुरा कसं जाता आनी एक मोहाजाल म्हणटाचे हांगा कृष्ण सो नेटवर्क ऑफ इल्युजन सो पुरा नमुने डिझायर्स आनी इल्युजन्स सिरकून 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 आनी खंय वचनाचे सो एक नमुने अटॅच्ड सेन्स एन्जॉयमेंट अंतात अटॅचमेंट चड जावन आसता आनी ह्या पुरा नमुन्याचे एंग्जायटीज आनी इल्युजनान सिरकून आनी तांणी हेलिश प्लॅनेटाक फॉल जावन जावचेक रिजन जाता आनी थंय समेत तांणी वापस रिबर्थ जावन येताना त्याची क्वॉलिटीज घेवन घेवन येताची मागीर वापस त्याची डेव्हलप जावन वताची खंय जाल्यार केलो पटी प्यूर डिवोटीज जाल्यार अथवा डिवोटीज असोसिएशनांतू भायर येवचेक केलो पटी साध्य जाता सो आमी एग्जांपल सांगता जाल्यार फॉरेन कंट्रीसांतू पुरा हिप्पीज जावन आसलेंचे बट प्रभुपादान जस्ट बाय chanting the holy name tanka prasadam khavaisunu just by being in association of Srila Prabhupada tanka pura tani te demonic qualities atulanu bahar yetache ani accept devotional practices so devotee association animita tani bahar yevchek sadhya if they accept it सो हांगा तांणी केलो पटी कसने हिपोक्रिटीक जावन गेनु रिलीजियस रिच्युअल्स करू पळयताची जाल्यार तेवे कसले शो ऑफ करूक अथवा नेम सेका खातीर करताची आनी कसने तांकां काय देवाल्वेरी ನಂಬಿಕಸ್ತ म्हूण करचें बरी दाखोवच खातीर कोण गेनु वताची आतां इन केस ऑफ तुमी दुर्योधनाल पळयतना ताणें बरी दाखोवच खातीर पुरा नमुन्याचे केलेलें आसा सो हांगा मेनली कसन जाता तांगेले एनवी निमित्त तांणी हांगा तांगेल एनवी निमित्त तांणी हांगा मस्त प्रॉब्लम्स क्रिएट करून घेताचे तांणीची कसने तांगेल फॉल्स इगो हे दंबा pride, lust, anger, strength पुरा आसूच निमित्तानी तांतू एनवियस जावन गेनु येताचे आनी मस्त अक्युमुलेशन कोण आसताची वेल्थ जावं स्ट्रेंथ जावं तो प्रेस्टीज जावं आनी तांकां नेक्स्ट लायफाक कशी आमी प्रिपेर करता म्हणचे ते नॉलेज आसा स्क्रिप्चरल नॉलेज आसना ते निमित्त तांणी हांगा एनवियस जाता आनी कोण रियली फॉलो करता आसताची तांगेल वेर समेत तांणी हांगा एनवी जावचेक सत्य आसा सो एग्जांपल हांगा दुर्योधनान आमी पळयत सो हांगेल फेट कसन आसता तांणी उपास उपास ते डेमोनीक लायफ सांतू येताची अथवा एनिमल लायफ वचचेक करू एंड ऑल्सो लास्टली तांगेले हेलिश प्लॅनेटाक वचून गेलो वचचेक साध्य आसा
जो म्हळ्यार रिपीटेड बर्थ डिमॉनिक स्पिशीजान जावचे सारखे तशें आनी तांणी केन्नाय ह्याची कॉन्शियस जर आसतरी दे कॅन नेवर अप्रोच कृष्ण or they can never reach Krishna. So ह्या समराइज्ड जावंक गे न्हू ह्या जे डिमॉनिक क्वालिटीसाचे पळयलेंची अंतू व्यत्यास कसन असो म्हणून सांगचे गेल्यार डिवाइन आनी डिमॉनिक अंतू तांणी दे आर ओबेईंग मेनली गुरु साधू आनी शास्त्र म्हळ्यार ओबेईंग द गॉड्स लॉस सो तांणी डिवाइन क्वालिटीस अंतू येवचे साध्य जाता तांणी डिवाइन जावचे साध्य आसता सो मेनली डेमोनिक और द लॉ ब्रेकर्स आर rebelling against God's laws म्हणून सांगितलं आणि डिवाइन जावनासचे कसन करताची त्यांनी सेल्फलेसली सर्विंग टू लॉर्ड आणि देवाले चढू बट हांगेले डिमॉनिकांतू तांगेल ओनली कन्सर्न इज देर ओन सेन्स ग्रॅटिफिकेशन आणि कसने विंगड कोणाले कन्सर्न असना एक तांगेले फॅमिली मेंबर्स तांकां अगेन्स्ट जाल्यार तांणी तांकांय मान घालचे तांणी रेडी आसताची सो तांगेल सेन्स ग्रॅटिफिकेशन कोण आडेताची तांकां पुरा जनता तांणी करताची सो डिवाइन हंतू तांणी कसने एक्सपेक्टेशन तांगेल आसता तांणी कसन ग्रॅटिट्यूड अंत आसताची हें पुरा देवान दिवन आसचें मोको ते ग्रॅटफूल अंतू आसताचे वेराज हांगा आमी डेमोनिक पळयताना तांणी देवान दिवन आसचे विशयूय येनाती तांणी पुरा मेगेल केपेबिलिटीन मेगेल हार्ड वर्क अंतू मेगेल स्किल्स अंतू मेगेल स्ट्रेंथ अंतू हांव हें पुरा प्रोसेस केला म्हणून लेखता आसताचे आनी कसने आवतावळी म्हणाल म्हणके डिवाइन क्वालिटीज तांणी कसने करचे फुडें आलोचन पोवन एक्ट करताची हें स्क्रिप्चरा प्रकार हांव कोरयेत की ना म्हणून ते डिस्क्रिमिनेशन इंटेलिजन्स डिवाइन क्वालिटी जनाक आसता वेरस डिमॉनिक तांणी कसने समज की ना की पळयनाचे तांगेल मन आयल म्हणके म्हाका हें कोरता म्हणून कोण सोडताचे तशें सो आनी सांगिल म्हणके मेन एसेन्स इज फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स गुरु एंड साधू हांगा तांणी कोणाक केअर करनाची डेमोनिक क्वालिटीज तांणी कोणाक केअर करनाची एंड तांणी जी कंट्रोलर म्हणून लेखून आसताची एंड डिवाइन क्वालिटी तांगेल गोल कसं जावन आसता बॅक टू गॉड एंड जावन आसता इटर्नल लाईफ ऑफ ब्लिस नॉलेज एंड सर्विस जावन आसता हांगा तांगेल गोल इज प्लेजर्स enjoying sense gratification. So that is the main goal of demonic nature जावन आसता. So ह्या पुरा demonic qualities they come under the law breakers. So yes, इतलं सांगून summarize करता असं आणि कसने क्वेश्चन्स अथवा कसने कमेंट्स असणारी संगीत मस्त धन्यवाद पुरा जनक हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी मस्त सरळ जावन मस्त सुलभ रीती तुम्ही आमकां करतू जाव तशी रिपीटेडली एक विषय जाल्यार तुम्ही सांगून आमकां सगळ्यांक चंदुकोन अर्थ करायला माताजी आता कोणाक क्वेश्चन एक डाऊट असल्यार माताजीला निमगो वयता कोणाक कसले निमगोच आसवा कोणाक निमगोच